जगन्नाथ विठ्ठल दीनरांतका जगदेक जगन्नाथ विठ्ठल दीनरांतका जगदेक जगन्नाथ विठ्ठल दीनरांतका ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः मंत्रमूलं गुरुवाणी मंत्रमूलं गुरुवाणी ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री सुधींद्र चरणांक वंदन श्री सुधींद्र चरणांक वंदन श्री सुधींद्र चरणांक वंदन श्री सुधींद्र चरणांक ध्यान गान पूजन कोर्यामी भक्तीन 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 श्री सुधींद्र चरणांक वंदन श्री सुधींद्र चरणांक श्री सुधींद्र चरणांक काशी मठाधीश सुकृतींद्र सुखवर गण्य काशी मठाधीश सुकृतींद्र सुखवर योगी ज्ञानी अतिश्रेष्ठ पूर्णचंद्र मुनिवर योगी ज्ञानी अतिश्रेष्ठ पूर्णचंद्र मुनिवर रचयिला कृती अनेक सर्वशास्त्र पंडित रचयिला कृती अनेक सर्वशास्त्र पंडित वेद बोध अनुष्ठान सर्व विषय परिणित वेद बोध अनुष्ठान सर्व विषय परिणित श्री सुधींद्र चरणांक वंदन श्री सुधींद्र चरणांक वंदन
सुधींद्र चरणांक दीर्घकाय स्वर्णवर्ण चरणद्वय शुभकर दीर्घकाय स्वर्णवर्ण चरणद्वय शुभकर मार्गदर्शी दूरदृष्टी वाणी त्यांची सुमधुर मार्गदर्शी दूरदृष्टी वाणी त्यांची सुमधुर व्यासराम मंदिरादि सुधींद्रयती निर्मित व्यासराम मंदिरादि सुधींद्रयती निर्मित तीर्थस्नान पुण्यक्षेत्र भेटी झाली सुललित तीर्थस्नान पुण्यक्षेत्र भेटी झाली सुललित श्री सुधींद्र चरणांक वंदित श्री सुधींद्र चरणांक तेज मंदहास क्षमाशील गुरुवर सूर्य तेज मंदहास क्षमाशील गुरुवर भक्त जन परिपाल कल्पवृक्ष यतिवर भक्त जन परिपाल कल्पवृक्ष यतिवर धन्य सारस्वत समाज अभय घेऊन अनुदिना धन्य सारस्वत समाज अभय घेऊन अनुदिना वृंदावन गंगे तीर झाले परम पावना वृंदावन गंगे तीर झाले परम पावना वृंदावन गंगे तीर झाले परम पावना श्री सुधींद्र परिपांत वंदना श्री सुधींद्र चरणांक ध्यान गान पूजन कोर्या आम्ही भक्तीन ध्यान गान पूजन कोर्या आम्ही भक्तीन श्री सुधींद्र चरणांक वंदना श्री सुधींद्र चरणांक वंदना श्री सुधींद्र श्री श्री सुधींद्र श्री श्री सुधींद्र चरणांक वंदना
ಭಜಕಾಂತ ಸುರತರು ಕರುಣಾರಸನಾದರು ಭಜಕಾಂತ ಸುರತರು ಕರುಣಾರಸನಾದರು ಭಜಕಾಂತ ಸುರತರು ಕರುಣಾರಸನಾದರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರು अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 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 गुरुस्मरण करा निरंतर, गुरुस्मरण करा निरंतर, गुरुस्मरण करा निरंतर,
समान कोणी ना निरंतर, गुरु 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 स्मरण करा निरंतर, गुरु स्मरण करा निरंतर. गुरुपाद स्मरण ते भवतारण, गुरुपाद स्मरण ते भवतारण, गुरुपाद स्मरण ते भवतारण, गुरुप्रसाद ते ज्ञानाचे कारण, गुरुप्रसाद ते ज्ञानाचे कारण, गुरुप्रसाद ते ज्ञानाचे कारण, गुरुप्रसाद ते ज्ञानाचे कारण, गुरुवचन ते वेद प्रमाण, गुरुवचन ते वेद प्रमाण, गुरुवचन ते वेद प्रमाण, गुरुवचन ते वेद प्रमाण, गुरु उपदेशुची सर्वदर्शन, गुरु उपदेशुची सर्वदर्शन, गुरु उपदेशुची सर्वदर्शन, गुरु उपदेशुची सर्वदर्शन, गुरु स्मरण करा निरंतर, गुरु स्मरण करा निरंतर, गुरु समान कोणी ना निरंतर, गुरु समान कोणी ना निरंतर, गुरु स्मरण करा निरंतर, गुरु स्मरण करा निरंतर. गुरु महिमा सांगताती वेद पुराण, 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 गुरु विन रक्षण असते कोण, 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 गुरुमध्वांतर्गत मूल नारायण, गुरुमध्वांतर्गत मूल नारायण, गुरुमध्वांतर्गत मूल नारायण, मूल नारायण, गुरुमध्वांतर्गत मूल नारायण, गुरुमध्वांतर्गत मूल नारायण, गुरुमध्वांतर्गत मूल नारायण, गुरु कादिकरा भक्तीन नमन, गुरु कादिकरा भक्त नमन, गुरु स्मरण करा निरंतर, गुरु स्मरण करा निरंतर, गुरु समान कोणी ना निरंतर, गुरु समान कोणी ना निरंतर, गुरु स्मरण करा निरंतर, गुरु स्मरण
सद्गुरु जय जय ओम गुरु नमो नमो माधवेंद्र सद्गुरु ओम गुरु नमो नमो गुरु भुवनेन्द्र सद्गुरु जय जय ओम गुरु नमो नमो गुरु भुवनेन्द्र सद्गुरु ओम गुरु नमो नमो गुरु वरदेन्द्र सद्गुरु जय जय ओम गुरु नमो नमो गुरु वरदेन्द्र सद्गुरु ओम गुरु नमो नमो गुरु सुप्रतीन्द्र सद्गुरु जय जय ओम गुरु नमो नमो ओम गुरु नमो नमो जय सुधीन्द्र तीर्थ गुरु जय जय ओम गुरु नमो नमो गुरु सुधीन्द्र तीर्थ गुरु ओम गुरु नमो नमो गुरु संयमीन्द्र सद्गुरु जय जय ओम गुरु नमो नमो सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु कृपाला गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु पर ब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु पर ब्रह्म सद्गुरु पर ब्रह्म सद्गुरु ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರ ವಿಭಾಗ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರ ವಿಭಾಗ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರ ವಿಭಾಗ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರ ವಿಭಾಗ ಸೊಬಗು ಮತ್ತೀ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತೀ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯು
राघवनी जलदे उपाय तू फुल तिलक केशवनी जलदे उपर फुल तिलक राघवनी जलदे परिया शोभगाव देवर परिया शोभगाव देवर
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। मृत्यु नमाम्यहम्। मृत्यु नमाम्यहम्। हरि ओम हरि 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 हरि ओम हरि। इದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ। ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವರಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ। ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ। ಗವಗೊಲಿಹ ಸಿದ್ಧರ ಪೊರೆದಿಯ ಭಕ್ತನಾವಲಿ ರೀತ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಉದ್ದವಗೊಲಿದಿಹ ಸಿದ್ಧರ ಪೊರೆದಿಹ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ನೀರುದ್ದ ಹರಿಯುತ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ। ಗದ್ದುತ ಕಂಸನ ಉದ್ಧಟತನವ ಸದ್ದಡಗಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಚೈತ ಹರಿ ಉದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ। ಉಗ್ರನ ಶುದ್ರನಾಗಿ ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ। ಶುದ್ರನಾಗಿ ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ। ವಿದ್ಯಮ ಪಾಶಾದಿತ್ಯದ ಮೋಹದಿ ಇದ್ದವನನು ಉದ್ಧಾರಗೈದಾತ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ। ಮದ್ದಾನೆಯ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಲ್ಲರ ಬಲ ಗೆದ್ದ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ। ಮದ್ದಾನೆಯ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಲ್ಲರ ಬಲ ಗೆದ್ದ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬವ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ। आता देऊ का शकते घ्या तई गजर घ्या तंतूची तंतूची
ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ ನರಸಿಂಹ ದೀನಬಂಧು ನರಸಿಂಹ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ನರಸಿಂಹ ದೀನಬಂಧು ನರಸಿಂಹ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ನರಸಿಂಹ ದೀನಬಂಧು ನರಸಿಂಹ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ನರಸಿಂಹ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದಿತ ನರಸಿಂಹ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದಿತ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ ನರಸಿಂಹ
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र रक्ष मां। श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां। श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र रक्ष मां। श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां। प्रातःकाल गुरुस्मरण दिवस जता मंगलपूर्ण। मध्याह्नकाल गुरुस्मरण तापत्रय निवारण। प्रातःकाल गुरुस्मरण दिवस जता मंगलपूर्ण। मध्याह्नकाल गुरुस्मरण तापत्रय निवारण। श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र रक्ष मां। श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां। श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र रक्ष मां। श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां। पयण रात्रिकाल गुरुस्मरण मन शांति का कारण। त्रिकाल करा गुरुस्मरण जीवन आनंद पयण। श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र रक्ष मां। श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां। श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र रक्ष मां। श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां।
भक्ति जागरण श्री हरि भक्ति जागरण श्री सुधीन्द्र रक्ष मां श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां श्री सुधीन्द्र रक्ष मां श्री सुधीन्द्र जय सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र पाहि मां श्री सुधीन्द्र रक्ष मां जय सुधीन्द्र पाहि मां।
प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतारू काशी मठ संस्थान श्री अतिवरू शांत दयानिधि वेद विशारदू शांत दयानिधि वेद विशारदू लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य
प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदव्यास प्रिया वेदव्यास प्रिया वेदव्यास जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति जयति जयति काशी मठाधिपति जयति जयति काशी मठाधिपति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति वृन्दावन महिमा अपारति वृन्दावन महिमा अपारति संजीविनी धरला मारुति संजीविनी धरला मारुति समाज पविले निद्रा स्थिति समाज पविले निद्रा स्थिति गुरुनि केल्या धर्म जागृति गुरुनि केल्या धर्म जागृति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति जयति जयति श्री सुधीन्द्रयति गुरु शिवैनान्यगति गुरु शिवैनान्यगति मुकुति पथाचे सारथी मुकुति पथा
हरि ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वैदिक मुकार्या श्रीमद् सुधीन्द्र यति गुरुकर नमन श्रीमद् सुधीन्द्र यति गुरुकर
उपदेशानी मनात भरता सद्गुण उपदेशानी मनात भरता सद्गुण श्री सुधींद्र वाणी करता सर्व गुण संपन्न श्री सुधींद्र वाणी करता सर्व गुण संपन्न सर्व गुण संपन्न श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन वृंदावनस्थ जावनशील श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालय वृंदावन पायपूर्ण विराजमान जावनशील संयमी तीर्थ स्वाम्यालय चरणकमला पायपूर्ण तशींची एक दोन उत्तर स्वागत उलोचाक हांव राबला. हरिद्वार क्षेत्र आमकां सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान करून दिला. तशींची आजी प्रति एक गांवां देखूनय प्रति वर्स म्हणल्यार आमकां एक 2 कार्यक्रमाक भरपूर जन येवन हांगा हरिद्वारा भितरी एक देवालकी स्वाम्यालकी सेवा करता आसताची. तशी स्वाम्याले ह्या पंथा पुण्यतिथी कार्यक्रमाक प्रति मस्त गांवां देखून जन येयले आसा. तशीं जी सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठान म्हणून सांगून आमकां हे कार्यक्रमाक आमकां स्वाम्यान वयसून दिलें म्हळ्यार आमी निमगून घेतिल्लें हें कार्यक्रम अशीं हांगा देखून मुखार सुनू आमकां स्वाम्या कल्पी देखून प्रयाग देखून काशी अशी अयोध्या अशी हे कार्यक्रम पुरा आतां घाल्लेलो आसा. तशी ह्या सर्व कार्यक्रमाकय हांव मलगड स्वाम्याले आशिर्वाद मागून स्वाम्याक हे आयच्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरोसेवा गुरोसोदरं शिष्यकृत्यं परं श्रुतं दोषदृष्ट्यनर्ताय इत्युमामाह सदाशिवः. गीतेन्तु देवो संगता अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. अर्जुनु कृष्णू सगळं उठवासून घेवन सगळ्याला मनात आशिल्लें कृष्ण आमगेल मणकेची म्हूण घे मस्त्याना सगळो संशय विचार जालो आमगेल म्हण होय की न्हय म्हूण घे. अशी तांकां गेले बुद्धी तकेत तांणी परिक्षा केली जाल्यार तांकां समजावन उत्तर मेळ्ळें. अशी महात्मा म्हूण घे न्हू लोकांत तांणी येवच्याक अवतार घेवचे म्हणचे इत्या म्हूण सांगल्यार तांणी सगळे जिवनांत पळयतल्यांक एक नमुनो तांगेले चलचे रिती विशेश जावन आसता. काया वाचा मनसा कोणाकय चांग जावका म्हणून आठोवन घेवत आसले निरंतर बरेपण मात्र आठवत आसले. तशेंच देव म्हणारे तो अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण तागेले दोष ना म्हणून क्षणाक सांगून घेवन अज्ञान्यांक देवालगी आपोवन व्हरत आसले एक महामहिम. तसले परंपरेंतू आमगेले विख्यात काशी मठ संस्थान हे काशी मठ संस्थान प्रारंभ जायत कोणूची महातपस्वी महामेधावी तशेंच देवालय साक्षात्कार पाविल्त आसले महा यतिवर्य अंतू विराजमान जाले. आमगेर बाल्य दुखून घेवन आमी दोळभरी पळोवन घेवन गुरुवर्य म्हळ्यार कसने न्हय जाल्यार गुरुवर्य म्हळ्यार अशास्ताती म्हणूय आमी एक सीमा
आमगेल स्वाम्या पळोवन घेवन गेनू आमी लेखिल्लें स्वामी म्हळ्यार शास्ताती म्हूण घे तशें कसनय बाकीच्या पळयले वेळा चेडून दिसले वेळाक हें कसं न्हय म्हूण दिसलेलें आसा इत्याक म्हणल्यार आमगेल स्वाम्यालें चर्या तांणी चलची रीती ना तांणी समाजाक हात दोन चलोत असलें एक रीती पिता माता तथा भ्राता सर्वे संसार हेतव हा म्हूण सांगून घेवन आमगेल आवसू बापूसू भावंड कोण की आमी संबंदीक म्हूण सांगता ती तांणी पूर्ण केवल आमकां संवसारांत थंडितात जाल्यार स्वाम्याला आयले वेळा स्वाम्या निमगुचे कची तूं संध्यावंदन करतवे देवस्थानां वतवे भजन म्हणतवे स्तोत्र म्हणतवे स्वाम्यान इतलें निमगुचे तें आमगे संवसार जाल्यार निमगेता तूं कसं करता कसं शिकता कसं काम कितलें अर्निंग हें सगळें निमगेता संवसाराचें जाल्यार स्वाम्यान आमकां कसन केलें म्हूण सांगल्यार केवल स्वाम्याला आयल्यार स्वाम्यान उरलो तितलेंच त्या नंतरय आमगे समाजाची योग्यता दीस पसी दीस सकीची एक लेखेल म्हणून जायना म्हणटाना स्वाम्यान तांगेले धर्माचार्य म्हणलें ते पदवीर बसून घेवन घेवन सुलभ जावन घेवन देवाला आराधन कशी करूं येता आमगेल समाजाक पाप मुक्त कशी करूं येता म्हणून तसो एक निरंतर तांगेल चिंतनाक आज आमकां प्रत्यक्ष आसूच तसो हें हरिद्वार क्षेत्र तांगेले जिवमानांतू तांणी निरंतर एक सांगिल्लें आमी हरिद्वारांत आसूं का म्हूण घे अशें स्वाम्यान एक सांगला म्हणके पुराणां सगळ्या मैकलींत की भीष्मान तो शिरशय्ये आसून घेवन घेवन तागेले तें मुक्त जाव दिसाक तो राखून बसिलो अशी स इच्छा मरण म्हणटात तसले महा तपस्वी लोक सगळं सांगून न्ही तांणी गेल्ली वाट जेता म्हूण सांगतात तशें आमगेले स्वाम्याले स्तुती कर्णतिले कोणी नात सुहृदम स्मित शांत सुरम्य मुखम म्हूण घेवन केदानय आमगेल कितलेय मन दुखून आसा पुरो आमगेल कसनय कश्ट आसा पुरो कसनयच एक जाल वेळाक आमी आमगे स्वाम्याला बसलो म्हण जाल्यार आमगेल ते कश्ट मनांतून कसं की क्लेश दूर जालो अनुभव आज सगळां केस तेच पिठार बसून घेवन घेवन आमी आमगेल स्वाम्याला आराधन करची तसले सुधींतीर स्वाम्यालें केवल उत्तर तांणी बर जेता म्हूण सांगल्यार आमकां सगळां बर जालां कसनय एक आमी आमकां तशें करता स्वामी म्हणलें वेळाक नाका रे तें कोरका म्हणना अशी करी म्हूण सांगेली अशी तांगेर उत्तराची पदवाक्य प्रमाण म्हूण सांगची आमगेल स्वाम्यान सांगिल्लें मंत्र तांणी कशें सांगता ती तशें केल्यार खंडीत बर जाता मागीर तांकां काय पण दोश दृश्य अनर्थाय स्वाम्यान सांगिल्लें स्वाम्या भविश्या ज्योतीश कळना स्वाम्या भविश्या आमगेर विशय कळना म्हूण आमी चितल्याक आमी जस्टिफाय करून घेवन घेवन आमी मस्त जन कश्ट भोगिल्ले आसत मागीर उपास स्वाम्याला की शरण येयले वेळाक आमी सांगला न्हू तुका कर इत्या तुवें म्हूण मोगान सांगिल्लें तसं तें दृश्य आमगेले दोळ्या येद्र आस अशी आमगेले जिवनांतू आमकां सर्वतोमुख खंयचें म्हूण सांगूं ना आमी वस्त्र घालचें आसा पुरो आमी आभरण घालचें आसा पुरो आमी उलोवचें रीत आसा पुरो यावत्त विशयांत चुकिल्ल्या वेळाक आमकां सांगिल्लें म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यान मात्र अशी आमी जिवनांतू प्रीती वात्सल्य म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून अनुभूती केलें तसलें आमकां तसलें एक अनुग्रह दिलो तसलें आमगेले स्वामी आज आमी निरंतर तांगेलें स्मरण करता जाल्यार हें एक व्हड क्षेत्र आमकां आमगे ऋषी परंपरा केदानी स्वाम्यान सांगचें हें सप्तस्रोत हांगा सप्तऋषीन तपस केलेलो म्हणटाना आमकां स्वाम्यान दक्षिण भारताक हेंकी आशिल्ल्यांक आमी निरंतर येवन घेवन आमगेले ते गोत्राची एक परंपरा ताजें एक व्हडसपण मना व्हरच्याक आमकां अनुग्रह केलेलो स्वाम्यान आज मत्स्यना दिशापूर आमगेले स्वाम्यान आमकां कसन केलां म्हूण जाल्यार स्वाम्यान आमकां केलेलें आमकां जन्मजन्मांतरा जाल्यार कोणी करूं साध्य ना इत्याक म्हूण सांगल्यार कसं की संवसार बुड्डून आशिल्लो आमी आज एक नेवनान आमी हे गंगा तटा येतात तांचो चरित्र कितलेंच एक लेखलें जाल्यार आमगेले मालगड्यान कशी की चोल येयली ती न्हय जाल्यार मालगड्यां खातीर आमी कसं कोरका म्हणून तसलें सर्व चरित्र हे गंगा मातालें असलें गंगा माता मंदिर करून घेवन आमगेलेच एक हांगा स्नानघट्ट इत्यादी जावपाक वेवस्था करून घेवन आमकां एक गौडसारस ब्राह्मण समाजाच्या एक किरीटप्राय म्हूण येता तसलें आज कोणीय जाल्यारीची ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು म्हूण तसलें उत्तर मेळच्या कारण कोण आमगेले स्वामी अशी सुधींतीर स्वाम्यांगेलें कितलेंच एक चरित्र म्हळ्यार रामायण सांगता ती चरितम रघुनाथ शतकोटी प्रविस्तरम म्हूण गेल तशें आमगेलें स्वामीलें चरित्र प्रत्येकल्यानय बरयलें म्हूण जाल्यार प्रत्येकल्यानय सांगलें म्हूण जाल्यार बहुशः आमकां
तें कितलेंय सांगलां रे आसता तशी अपार म्हूण संगीत तशी आमगेल कसलेच अपराध सारीची मातेव पुत्राय हितमी नित्य म्हूण सांगून घेवन ही आवसून कशी वात्सल्यान चेडवांक बरी मात आटयलां तशी आटयला आमगेल स्वामी आमकां विद्यापर जावन आसा पुरो आमगेल समाजा विद्याभ्यास जावका विद्याभ्यास नाशी कोणी वंचीत अशा नज म्हूण सांगून घेवन तांकां जावका जाल्यार एक विद्याभ्यासाक बालकाश्रम कोण दिलें ते उपयोग्य आमगेल हातां आसा तशी वेद व्हरका वेद विद्या वाडका आमगेल्यान तो मस्त सकड विद्यावंत जावका म्हूण व्हड आशा पवेल आमगेल स्वामी ताका जाल्यार हेची एक वेवस्था करून घेवन विद्यापर जावन घेवन तशींची वेवहार पर जावन कोणी येवन घेवन एक स्वामी हांव अमके वेव्हार करता म्हणल्यार वळाक तशी नाका हेजेर अशी करी म्हूण घेवन सर्व विशयांत मार्गदर्शन दिलें आमगेल स्वाम्यान आमगेल स्वाम्याला मस्त जाणांनी हांव सांगलां स्वाम्यान केवल देव पारायण पुजा अशी मात्र केल्यार पावतवाय म्हूण घेवन इत्याक म्हणून त्या वेळा स्वाम्यान सांगचें आसलें समाज म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण स्वामी मात्र न्हय सगळेचे पुरा समाज असेल कसं कीच आसा संघ संस्था इंडस्ट्रीज आनी कसं की आसा त्या पुरा ಒಟ್ಟು कोण एक गांठी घालून घेवन एक ताका एक सुतळीन बांदलें म्हण जाल्यार एक मोठ जाल्यार कसं जाता तें संस्थान तें समाज तें आमगेलें आनी तो समाजान कोण कोणाक कस कसां कोरका तांगेले योग्यता अनुसार स्वाम्यान तें करयलां एक व्यक्ती पळयतना तागेली योग्यता कसली म्हूण घेवन कळचें आमगेल्या स्वाम्याक आमी येवन सांगता म्हणना स्वामी हांव अमको म्हूण स्वामी सांगता ती तूं अमको न्हय रे म्हूण घेवन तर आमकां कळटा आमगे राज्यानी पिज्जी तशें आशिल्लें म्हूण आमकां बद्दां आमगेले पिज्जाल करतना जाल्यार स्वाम्याक तें करता आशिल्लें असलें एक चित्रकला आसा पुरो संगीत आसा पुरो ना बाकी विद्या आसा पुरो आमकां पळोवच्या की स्वाम्यान अमकें तूं सीख रे बरें जाता म्हूण सांगून घेवन अनुग्रह केलेलें आमगे समाजांत तूं प्रत्येक अच्युत मम्मान केदारन सांगचें आशिल्लें हांव आज हरिदास जावन आसतारी स्वाम्यान म्हाका अनुग्रह केलो अशें प्रत्येक व्यक्ती आमकां स्वाम्यान सांगिल्लें अशें करी तुका तें बरें जाता म्हूण म्हळ्यार योग्यता अनुसार म्हूण सांगतात ताका तशी सगळ्यांक कशें एक सूर्य आयले जाल्यार तागेले तें हुंसाणी ते सुर्याले वत्ताचे ताप सर्वांक एक कलक मेळत जाल्यारीची तंतन अनुभव करचे ना म्हूण दुसरो आसता तशी आमगेले समाजाक कसं जावका ही कोण तांगेले चरणां येता तांकां अनुग्रह केलेलो आमगेलो स्वामी आमगेल्या समाजा मात्र म्हूण न्ही कोण शरण येता तांकां जाल्यारीची अनुग्रह केलेलो स्वाम्यान हांगा उत्तर भारतांत मुक्काम जेतना प्रयागेंत स्थानाकी सगळें चमकून वतना मस्त जाणां स्वाम्याले ते व्यक्तित्व पळोवन घेवन नमस्कार घाल मागचें आशिल्लें स्वामी आमकां मुक्ती दिवका तांगेले मनाक कसो दिसता म्हूण वतना जाल्यार स्वाम्याले येताना मागील हांवें पळयलां त्या वेळार जाल्यार स्वाम्यान सांगलें देवाले माग देवान दिवचें तें देव चलयता म्हूण तावळी ताणें सांगचें तुमी आशिर्वाद दिलो जाता म्हूण म्हाका दिसता अशी अनुभूती एक दैवीक तें कसलें चिंतन आसा तें दिल्लें आमगेल्या स्वाम्यान अशी आमगेल्या स्वाम्याल्या आशिर्वादान आमी सर्व बरें जावन आसा ती जाल्यार स्वाम्याले एक समाजांत तूं धार्मीक जावन घेवन एक उन्नत जावन आसूं का आमगेले देवाळय मठ मंदिर हांत एक वेवस्थीत जावन घेवन भजन की स्तोत्रपाठ की हें सगळें जावका म्हणून कळकळी म्हणटात प्रत्येक गांवांत जाल्यारीची स्वाम्यान सांगून घेवन एक गांवां सांगतना अनेक गांवांचे आदर्श सांगून घेवन थंय पळय आमकां तशें जाता तुमी कोरका म्हणून अशी एक प्रोत्साह दिवन घेवन प्रत्येक गांवांत तूं भजन की स्तोत्र की सगळें जावच्याक अनुग्रह केलेलो आमगेल्या स्वाम्यान आमगेले खातीर स्तोत्र रचन केलें खंयचे खंयचे कश्ट पद्य पद आशिल्लें शब्द आशिल्ले स्तोत्र विंचून घेवन आमकां म्हणूं येना जाल्यारीची तें म्हणचे बदलाक आमगेले देवालय आमगेले गुरू गेले प्रसाद मेळटा जालें आमकां स्तोत्र करून दिवन घेवन सगळे समाजांत आबाल वृद्धान एक व्यासोपासन जावका कोरका म्हूण ताका जावका सर्व रूप करून दिलें स्वाम्यान एक वेवस्था करून सांगली अशी जावका म्हूण आजी सनच रुपारी चलता आसा पुरो जाल्यार प्रयत्न चलता आसा स्वाम्याले दयेन आमगेले समाज धर्मिश्ट जावका आमगेले वैदिक वर्ग सती स्वाम्यान तांगेले उन्नत विद्याभ्यास शास्त्राभ्यासा जाल्यारीची फुडले पुण्यतिथी वेळाक बेंगळुरांत एक विद्या केंद्र केलां उद्देश आमगेल्या समाजांत की विद्यावंत पंडीत सगळो आसूं का म्हूण घेवन म्हणटाना तसो सगळे एक व्हड स्वाम्याले एक इच्छा तांणी लेखील कसलो आसा तें कार्यगत करता आसूचें आमगेले संयमिती स्वाम्यान तांगेल्या आशिर्वादान मुखार सून घेवन आमगेलो समाज आनी सुदृढ जावन घेवन चंदायर चोलका सगळ्यांचे आज कसं की आमगे स्वाम करता आसा ती मस्त जना दिसला तें कसल्याक हें कसल्या म्हूण कसं म्हण आमकां बुद्धी तितली आसूची जाल्यार स्वाम्यान लेखील कसं ते अक्षरशः एक आयुर्वेदा विशय आसा बरो न्ही जाल्यार आतां कशें की एक संमेलन इत्यादी जाता सगळे सारस्वता वट्ट करका म्हूण घेवन
आमगेल स्वामी काश्मीरा गेले प्रत्येक कडेन उरलें काश्मीरा कसो करूं असं म्हूण स्वामेल खातीर न्ही स्वामी गेलाले आमगेल वेदाव्यासा वचून बसील कडेन बर जाता म्हूण घेवन सुधीन तीर स्वामेल इच्छा आमगेल जन असत थंय तांकां कांयपणें कोरका म्हणून तांगेल इच्छा गुरो सेवा गुरो स्तोत्रम केवल स्वामेल तें उत्तर साक्षात्कार केलेलें आमगेल स्वामेल तांकां धैर्य दिवन घेवन ते काश्मीरा जाल्यार देवा घेवन वचचें जाल्लें कशी म्हळ्यार स्वामेल आशिर्वादा तांगेली व्हड इच्छा आशिल्ली हांगा केदान बसून उलयतना काश्मीर पंडीत म्हूण स्वाम्यान सांगचें आमकां कसं म्हूण कल्पना ना जाल्यारीची स्वाम्यान तसल एक इच्छा साध्य करचें जाल्लें म्हळ्यार केवल स्वामेल आशिर्वादा तशी आज हांगा आमकां व्हड एक पुण्यतिथी पर्वकाल आमी स्वल्प संख्येन आसा पुरो जाल्यारीची हांगा येवन घेवन देवाल दर्शन गुरू स्तुती गुरू स्तोत्र तशींच यथाशक्ती नमस्कार के सगळं घाला सहज आमी अल्पापी श्रद्धया देव म्हूण घेवन स्वाम्यान आमकां मागच्या शिकोवन दिलेलें कसनीचे ऐकून आसा पुरो सान श्रद्धेन केला देवा तूं हें स्विकार करून घेवन क्षंतू मरहसी आमगेलो अपराध तूं क्षम कोरका म्हूण घेवन आमी मागता ती आमगेले समाजा दुखून घेवन निरंतर आबाल वृद्धान आसा पुरो कोण आसा पुरो कळशें आसा पुरो गुरुचरणांत आमी चुकली ती जाल्यार कसल्या चुकता ती म्हूण आमी आलोचन करना ती आमकां ताक्क जावका जाल्यार एक दृढ भक्ती निन्नल्ली बेडी आमगेल गुरुचरणांत आमी दृढ जावन आशिल्लो विश्वास दवरका दृढ भक्ती दवरका तावळ मात्र चुकन अशें वचचें साध्य ना जाल्यार हलवू देवर नंबी कुरुडदास केट्टा म्हूण घेवन आमगेल समाज आज कशें वता आसा म्हूण वतलें कळटा जाल्यार तें कसलकी आसता पुरो तें सर्व दूर जावका आमकां एक मेव एकच आमगेल स्वामी आमगेल देव हें आमकां व्हरून व्हरच्याक राखून व्हरच्याक आमगेल चेडू बाळांक चांग संस्कार मेळटा तशें जावका आमगेल गौडसार असो समाज म्हूण सांगलो संस्कारवंत देव गुरू भक्ती आशिल्लो तसालें आचार विचार आशिल्लो तसालें आमगेल वेशभूषा जलारीची स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आशिल्लें कसन रयें अशें येता ती म्हूण घेवन सांगच्या उपाय ना जाल्यार सांगन अशी जायना जाल्यार सांगून 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 स्वाम्यान केन्ना सांगचें माडी माडी केट्टरू मनविल्लदे नीडी नीडी केट्टरू निजविल्लदे म्हूण अशें आमगेल्या जिवनांत आमकां सगळी करता ती जाल्यार आमकां तातूंत मन लागता की ना गोत ना इत्या म्हूण सांगला कशी प्रगती आसा म्हूण पळयल्यार कळटा आमगेलें मन कितलें तांत लागलां म्हूण फुलपटी स्वाम्यान आमगेले सांगलें आमगेल्या व्यास मंदिर आयदराक आमी दृश्ट आमगे ड्रेस कोडाचें एक स्टिकर घालका जाल्लें हांवें म्हूण हें आमगेले प्रगती की उन्नती स्वाम्यान कळकळीन हें व्यासाश्रम केलें कसल्याक म्हूण सांगल्यार गंगा तटा येवन वास करका त्रिरात्र फलदोवन द्या म्हूण स्वाम्यान केन्नाय सांगचें 3 रात्री आमी हांगरापका म्हूण त्या व्यासोपासने 3 दिवस हांगरापका म्हूण सांगिल्लें स्वाम्यान मस्त एक आंतर आसून सांगची स्वाम्यान आमकां अर्थ जायना जाल्यार आज एक शैली कसं गिजल्ली खंय वतरे म्हूण सांगल्यार बद्री वता खंय वतरे म्हूण सांगल्यार हांगा येता हांगा येता रपता वता येता वता इतलेंच ओदत बंद इतलें ओद पडटा बंद पडटा म्हूण कन्नडांत सांगचें तशी जायनशीची आमकां स्वाम्यान कसलो अनुग्रह केला म्हूण सांगल्यार बदरी शंडगो व्यासहा राजते व्यास मंदिरे आमगेले योग्यता तकीत आज आमकां बद्री निवच्या कश्ट आनी आनीक शरीराज बलान करताना तवळ स्वाम्यान प्रार्थना करून ते बद्री आशिल्ले वेदव्यासान तेव्हा तूं हांगा सुका म्हूण घेवन स्वाम्यानच आमकां सांगून दिलां ते बदरी शंडगो व्यासहा राजते व्यास मंदिरे हे व्यास मंदिर तोच हांगा आसा अभासम थंय वचूं म्हूण ना म्हूण असलें सगळें आमकां सुलभ कोन्न दिलें आमगेलें सुधीन ते स्वाम्यान म्हणटाना नित्य स्मरण जावता जाल्यार आमगेल्या स्वाम्याल्या आशिर्वादान आमकां जावका जाल्लें सद्बुद्धी सन्मती येवका स्वामी आमगेलो अपराध क्षम करका आनीक आमगेल्या मनांत केवल आमगेलो स्वामी आमगेलो देव म्हणल्यार एक विचार वाडून येवता जावन घेवन बाकी कसलेचे एक विचार ह्या नथिलें हक्कबाधक जावता जाल्यार ह्या नशेचे आमकां अनुग्रह जावता जावन घेवन आज सगळी समाजांत एक दुरी तसं हे संदर्भार आमी मागूं येता कित्याक म्हूण सांगल्यार एक ते कालार जावका जाल्यार विशय आसा ती म्हणटाना विवाह जावचे संदर्भार घरकड सगळे विवाह जावका जायना जाल्यार समाज मुखार वचना म्हणटाना आमी आलस्य कोवन घेवन मागशे पळोवन घेवन मागीर कसं की जाताना मस्त दुख्ख जाल्ल्या वेळाक मोपा स्वाम्याला घेवचें स्वामी आमकां अशें कोरका तशी तसल कसं की न्यूनता आसा हें सगळें दूर करून दिवन घेवन आमगेलो समाज जावन जावता जावका हांगा दिव्य चैतन्य विराजमान जावन आशिल्लें आमगेल्या स्वाम्यालें स्मरण तांगे सन्निधान येवन मागिल्लें आमकां सत्य जालना तशें मुखार सुने सेवा करता तसलें भाग्य आमकां मेळटा जावका सर्व अपराध क्षम करका म्हूण पुनः पुनः गुरुचरणा प्रार्थना करताची म्हगे 2000 रुपया
प्रथम जावन देवालें तशीची आमगेले स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. गुरुविन गुलाम नाकुवतनक दೊರೆಯದನ್ನ ಮುಗುತಿ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ, ಗುಲಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಕು, ದೊರೆಯದನ್ನು ಮುಗುತಿ ದೇವಾಲ್ ದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜತ್ವೆ ಕಿದ್ಯಾ ನೂರಾರು ಪುರಾಣ ಓದಿದರೇನು, 100 कडल्यान पुराण असवे आसूचे 8 पुराण हे हांगा भक्त यो दासू सांगता पुरंदर दासू नूरारू पुराण पुरंदरदासाक ज्ञानना अभिवतवडी ಹೊರತುಗೆ ನೂರಾರು ಅನೇಕ ಮಂಗಲಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಏಕ ಭಿನ್ನಂ ಅನೇಕಂ एकापेक्षा अनेक पुराण अध्ययन करून विद्या संपादन केल्यारी देवाल धय प्राप्ती जत्वे पुराण ओदी नूरारू पुराण ओदिदरेनु मिळाली वाचिल्यार जाले ना तांतू सांगून ऐकून अरे आत्मा द्रष्टव्य वा श्रोतव्य शुर्वे ऐकूच जामगा पुराण सांगत उपनिषद सांगत सदैव दिसकावे तुका श्रोतव्य शुर्वे ऐकू का कीर्तितव्य सांगचे तस जामगा मंतितव्यश्च मंथन करचे तस जामगा अध्ययन करचे तस जामगा अध्ययन मला रे मन नांद मंगला रे या सर्वे करतो ऐकिले केले सांगिले हे सर्वे केलं तुवें जेला केदनाई तेंजाय ना गुरुविन गुलाम ना कुवत नका गुरु गुलाम जले मात्र संत रामदास म्हणसिल्लो ताका मस्त शिष्य एक शिष्याचेरी ताका मस्त मोग तो भारी चंद वरला शिष्यांक पुरा आगेचेर जाळ गेली निमगीता गुरुली वचून इत्यातून तागेचेर चड प्रिती करता काय ना ताणें कांय जवाब दिनी संत रामदास. एक दिवस संत रामदासाक पाय्याक सुगी एक बॉक्क जालो पुरा जाणाली सांगिन पळय हाका वक्क दिते कांय वक्क ना ताणें सांगीन मागीर दिते तुमची सांग वक्कद कोणाकी हे पाय्याचे मल आस तें चाबून ओड्डून काडतकी ताका ताजे निमित्त मिगेले ह्या पाय्याचे बॉक्क वता. प्रत्येक आनी कोण शिश्यानी कसान तें गलीज तातूं मल आसता ते मल खंयचे कोणे ना 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 येयलो तागेले भक्त न्हय शिष्य न्हय आम करता इतिहा गुरु गुण जमचे न्हय व्हड जायत तो येयलो ताणें बेत्तिल्यारी कसन आसता तातूंत भितरी म्हणल्यार नोणच्या लांबोळी ताजे रस्सू भरून दवरलो ताणें आतां सांगता हय आंबोली मू काय ना मू सांगता कसन म्हणल्यार व्हरलेल्याक हें दुखून तुमी कोणेय सेवा करूंक मागशी सरली जाल्यार तो कसनय आसो तें पळोवन तें केल्लें तें दुखून म्हाका तागेचेर प्रीत सांगिल्लें व्हरतकी इतिहा ताका मागीर देवाल धय जाता म्हणटा शिश्याक कितलीं पुराणां काणयो मेळटा ती गुरुलेख अनुग्रहान सर्वे संपादन जाता. उद्धाळकू म्हणस ताका उद्धाळका कसनय ना कसनय मस्त ना ताका सांगिल्लें गाय कशें रय
गायचे रहित आशिल्लो मागीर ताका येता परीक्षण आसा मागीर अनुग्रह करता शुरवे महाभारत स्टार्ट जाता थंय देखून महाभारता प्रारंभोची उदाला कालकाणी गुरुल शिष्य सेवा करचे मागीर ताका अनुग्रह करता अष्टदिक्पाल अश्विनी देव तुका देवाल दय प्राप्ती जमचे तशी जावो सांगिल्ले वरतुकी ताण गुरून सांगिल् केल्याने सर्वे प्राप्ती जाल्ले सांगता ती विधेयक निर्धारात उपनिषद ब्रह्मसूत्र देवाले दय जाम का जाले विद्यया अपरोक्ष ज्ञानेन निर्धारात निर्धारान अपरोक्ष ज्ञान मला देवा पळोवचे देवा पळोवंक काय जालें सुलभ आसले देव सुलभ जान मेळटवे खंडित मेळ्ळा एक पंत महाभारता युद्ध पुरा जालें की भक्तान केलेली काणयो महाभारतानी ना युद्ध पुरा जालें खंय पंच पांडवांक भितरी एक चर्च गेली खंय बा आम आपयल्यार देव येता अर्जुन लेखता खंय मिगेल अर्जुन मिगेल साखा तो आम आपयल्यार वेळ येता आम येना मागीर देव आम आपयल्यार वेळ येता आपयत खंय देवाक कृष्णाक योरे कृष्णा एरा खंय कृष्ण हांव आपयता इत्या द्रौपदी कारण कितें वस्त्रापहार आवळेरी देव पावला दुर्वास आयलेल्या वेळेरी देव पावला थंय आतां हांव आपयल्यार येता कृष्ण आपेल खंय तिणें द्रौपदी देवेनी खंय भीम आपयत खंय तावलियेनी खंय ओहो तू ये हांवें तू काडोवनच्या म्हाका कळटा तो काडता न्ही तागेल वेरी गद घालता खंय पा तागेल मात्यारेन पडटा मिगलेल वेळेरी कृष्ण ते गद धरता आनी ताका राखता देव मेळका मेळ सुलभ जान काय देवान ना देवा दिसू का ध्रुवाक आपयत खंय बा ध्रुव सानु चल्ल न्हू तो वच मंगत के महालक्ष्मी आयकना खंय ताका जाय न्ही आनी खंय तो 6 म्हयने तपसा बाकी आसा वचना खंय देव आमकां दिसता पळया 5 वर्षांक आमकां मन नकर कसं येताना आतां हे थंडी आमकां आमी थंडी म्हणून भिता ती थंडी 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 पळया तो बाळक कितलें सान्नाचेर डो ओत्तेय खावन पंजाक न्हिंत मागीर थंडेंत उदकां बेसून सर्वे तपस करता आसा आहार सोडला श्वास सोडला सर्वे सोडला आमकां जाल्यार मन नकर कसं येताना सहज देवान करणी त्या तागेल तपसाक तुतूल शक्ती जावं का ताका दिसू का तावेळ मात्र खंय देव अनुग्रह करता पळया भक्त प्रहलाद कितल सानु कितल कष्ट दिले ताका देवान आनी हिरण्यकशिपून देवान राखले मात्र अंत्यार ताका दिसना आत्ता योग्य तावेळ मात्र प्रत्यक्ष जालेलो ताका दिसता तावेळ दिसू का गे ताका देवाक विकार ना आमगेल्या म्हणकी विकार येता ना नविकारी कथंचन ताका विकार दिसना खंय जाल्यार देवा दिसत खंय तावेळ मात्र खंय ताणें राखुचें तशी देवाक दिसू का ह्या भक्ताक अनुग्रह करयात तावेळ मात्र खंय अपरोक्ष ज्ञान मेळटा जाल्यार ह्यो अपरोक्ष ज्ञान जाम का जाल्यार गुरुळ अनुग्रह जाम का गुरुळ ना जाल्यार जायना त्या खातीर आमकां देवाल शुरवे गुरोर सेवा गुरुस्तोत्रम शिष्यकृत्यम परम स्मृतम शुरवेक गुरुल सेवा केल्यार खंय
नाल्यार गुरून गुणगान केल्यार खंय देवाल धई पात्र जाता ती. तशी शर्वे सांगू गेल्यार गुरू म्हळ्यार कोण? शर्वे सांगू गेल्यार देव. देवाक नाम कसं नाही म्हटल्यार गुरु नाम गुरु हो मध्वाचार्य टिकाचार्य सांगतस सुधांत व्याख्यानांत. वेदव्यास म्हळ्यार कोण? गुरु नाम गुरु हो. गुरुंगेल भितर गुरु कित्याक ते गुरुंक गुरु ज्ञान दिवचे ताणे ते देखून देवाक एक गुरु. तशी ते गुरु तो गुरु नाम गुरु हो. गुरुंगेल गुरु त्यावेळे गुरु म्हणस गुरु नाम ते कोण? आमगेल स्वामी. तशी तांगेल सेवा करता जाल्यार आमगेन कर्तव्य ड्युटी इतली मेळटा. आमी देवाल सेवा करतात आमकां निमगुची घे इतली मेळटा. मंदो बी प्रवर्तते म्हणून सांगता ती एक बुद्धी नतील जाल्यार प्रवर्तन मन उद्देश्य कसं मेळटा म्हणल्यार एक मंदू जाल्यार बुद्धी नतील जाल्यार प्रवर्तन करता. तळे देवाचेर आमी सेवा करतात इतली मेळटा. आमगेन ऑब्जेक्ट आमकां शुरवेक आमकां इतली मेळटा. आतां आमी इतली कितें करता ती व्यार करूं वता ती फस्ट व्यार करचे पुढे व्यार प्रारंभ केले की ना की फस्ट कितें करचें आनी तूं देखून तूं लाभ मेळटा. नाल्यार तूं कामां सरवता शुरवे कामाक कसन काम म्हूण पळयना शुरवे सॅलरी पळोवचें. शुरवे आमगेल मनशाला बुद्धी. तशी आमी देवाल सेवा केल्यार आमकां इतली मेळटा. नाल्यार गुरूल सेवा केल्यार इतली मेळटा. त्या खातीर त्या कृष्णान एक उत्तर सांगीन कसं म्हळ्यार तुका कर्मण्ये अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म करू मात्र रे अधिकारो. आता भाशेन सांगता जाल्यार आमी काम करतात. आमी कितले 8 घंटे की 9 घंटे की नाजाल्यार अंगड सुचेलो 10 की 12 घंटे काम अंगडीन भरता नाजाल्यार आनी बिझनेस करता सर्वे करता. कष्ट करचे हांवें लाभ मेळता. म्हाका लाभ मेळ्ळो. लाभान तुलें 1 वंटो सरकारा वता वय की न्हय नाका. तूं आतां बॉम्बेन तूं नाल्यार गांवान तूं काम करता टॅक्स सोडी इन्कम टॅक्स सोडा तूं वता. तेच्या नंतर प्रोफेशनल टॅक्स ते राबता म्हूण तूं राबच्याने गांवां आसतना तूं हांगेन काम करच्या पुरो. प्रोफेशनल टॅक्स म्हणून त्या गांवांत तो येता घंटेक मॅक्सिमम 8 घंटेच्या पुरो. दिसाक वाराक 5 दिवस 6 दिवस ताच्या चड ना न्हय. तू प्रोफेशनल टॅक्स तू मंदुकानाका कट्ट जाता. इन्कम टॅक्स दिना सांगता. दिना म्हटल्यार दीम कानाका तांणी काट्ट करून व्हरता ती. कित्या मंदुका नाका आम घर मंदिता मिगेल जाग्यार मंदिता आम घर. आम दुड्डू खर्चिता 4 जणांक काम दिता. गव्हर्नमेंट परमिशन घेवन का फस्ट मंदुका जाल्यार ताका टॅक्स बंदुका. ते जाल्या नंतर टॅक्स मागीर येता. तूं मंदिल करेक्ट मिगेल घर आम मिगेल जाग्यार आम मंदिता. आम खंयच्या फातोर घाल्यारी नाजाल्यार खंयचे मंदिल्यारी सरकाराक कसलें मिगेल दुडू आम मंदिता. चड उण जाल्यार तो पळोवन जायता बिल्डींग इन्स्पेक्टर चड आसवे दिल्ल्यान प्लॅना म्हणकी आसवे जाल्ल्या बिल्डींग मंदिना कामाच्या दुड्डूय दिल्लो. दुड्डू दिन जाल्या नंतर मागीर
ते कोण की काम केल्या उतले लक्ष रुपये गेलेलं असं लेबर कसन ते लेबरांक कसन की फंड दिवंक तांकां लेबर सेस मन दिल्या आमकां दुड्ड दिल्या आनी काही वापस मान दी कसल्या हे ताका क सांगता ती ड्युटी ताका उत्तर ना विंगड उत्तर ना इथे आता सर्वांगले बरेपणाक इत्या तू दुसऱ्यान हेल्प घेवन काम करतस तुका बर जाल्या तू आता बर जाता दुसऱ्यांक बर कोर का नव्हे ते खातीर तशीच आमकां हे लौकीक बर देवाल सेवा करची मिंगल्यार आत्माल आनी मनाल उद्धार आत्माक उद्धार करूं कोणाक जायना ते देवान मात्र जाल्यार मन उद्धारू आत्म केदनाई शुद्धूची म्हणटात मन्नाल निमित्ताने दुष्ट जमचे ताका गजनेना आत्मा जलरी सच्चिदानंद स्वरूपी मन हे बुरा तशी हे मन शुद्ध कोरका मन शुद्ध करची कशी देवाल सेवा करू ताका तू सेवा करता दुगून म्हाका इतकी मेळटा म्हणलें की ती जोडी चुकी खंय हांव उतली सेवा आमकां झडटावत आमगेले मनांक कशी की सर्वांक मस्त देवाल सेवा केल्ले म्हाका देवान अशी करची प्रत्येकल्याक हांव उतलें केलें देवान अशी करची तें लेखता ती होडी चुकी खंय कारण इत्या देव केदनाय कोणाक वायट करना आनंद कल्याण गुणपरिपूर्ण देव म्हूण सांगिल्ले रे आनंद कल्याण ताका वायट कोर काय म्हूण तागेलें मन ना ताण बी वायट करूं पळयल जाल्यार आमी आसताय वे ताका वायट कोर काय म्हणू ना आमगेल मनान तूं केद्दान की तेगेल विशयान तूं द्वंद्व येता ती चोड चुकी म्हूण मध्वाचार्य स्पश्ट सांगता तागेल भाशयान शुर्वे अध्याय सर्वगुण परिपूर्ण सर्वदोष विवर्जित ताका कसलो दोष ना ताका कसलो दोष लागना आमी तो दोष आसा आमी त्या तागेचेर वायट लेखताय जाल्यार तो आमकां वायट आमी केन्ना आमकां बर करचें तो कष्ट येयल्या कष्ट आयले राखला पळया प्रह्लादाक उतलो द्रोह दिले हिरण्यकशिपून तो तावळी नारायण 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 सांगतस एक पंतपणी ते देवाक ताणे दोष सांगला की ना सांगना तो ध्रुवाक देव येयला देवा तू आम उतलें सान प्राय जाल्लो तू एक प्रत्यक्ष जाल्लो उतल काळ त्या तुमकां 6 म्हयने निमगेन किताणे निमगणी ताका देवा पळोवन जारी देव मेळ्ळो म्हाका कसन करचें म्हूण तागेले मनांत येयलें ना इति चेड्डा म्हण की नांचेत खंय पतो ध्रुव 5 वर्सां जाल्लो तवळी देवान इतली करची तुका स्तुती देवा तूं येयला म्हाका तूं मिगेन प्रत्यक्ष जाला तुका स्तुती करका नव्हे मिगेन कर्तव्य नव्हे तें म्हाका येना तवळी देव इति करता आमी सान चेड्डा केल्यार इति करची न्ही छान चेड्डा ते गल्ला धरता न्ही खुशी जाता ते चेड्डा जाल्यार ती गल्ला धरचे देवान जाल्यार केलें ना शुरवे दाखोवन दिलें देवान आमकां देवान इति केलें तागेलें शंगू काडलो न्ही ते गल्लार स्पर्श केलो की गल्लार स्पर्श करचे आनी योंद प्रविश्य मम वाचस्तुताम मागीर देवान स्तुती करता तो आमी जाल्यार देवान उतले सेवा केल्ली पळया तो रात्र दिवस दीत सर्वे कोर केले रे आमी जाल्यार इति सांगचें देवाल सेवा केल्या म्हाका कशी केलें आमी मनावर ना ती केदनाय देव वायट करना आमी बर केलें नास जाल्यार खंडीत बर आमगेले मागशी आसा आमी वायट केलें नास जाल्यार वायट आमगेले मागशी आसा प्लस मायनस करूं जायना खंयच इत्या देवाल सेवा करची आमगेली ड्युटी तेन्ना सांगता ती गुरोर सेवा शुरवे देवाल सेवा करका जाल्यार मागीर शुरवेक गुरुल सेवा करका इति आमगेले कल्मश दूर करचें आमगेले संशय निवारण करचें
ही पद्धतीची त्या पुण्यतिथी दिवस गुणगान करचे एक पद्धती गान दिलेला आमगेल स्वाम्यान पुढे मठ आणि तशी ना इत्या पुराणांत स्कंद पुराणांतून वाक्य आहे इत्या आम्ही सर्वांगे कोळका आणि आमगेल गलमश धूर जामगा आणि देवाचेर भक्ती तशीची स्वाम्याचेर जल्दी भक्ती वृत्ती करका आमगेल स्वाम्यान एक कार्यक्रम गान दिलो इथे पुण्यतिथी दिवस गुणगान करचे तशी आज आमगेल स्वाम्याल पुण्यतिथी स्वाम्यान मुक्त जलल पुण्या दिवसू एक मात्र ही पद्धती गान आमकां जलरी पुण्य वृद्धी करचे तशी आमगेल सेवा करची वृद्धी करची तशी इतकी पुण्या निमित्त ती मेळटा चित्तशुद्धी जाता तशी आज आमगेल स्वाम्याल पुण्यतिथी त्या स्वाम्याल गुणगान करका जाल्याने शिष्यकृत्यम परम स्मृतम शिष्यान कर्तव्य आमगेल स्वामी कॉलेजान शिकता स्वाम्या मन ना दिते म्हळ्यार सायंटिस्ट जावंका स्वाम्या लागीं सायंटिस्ट न्ही जाल्ले नासता आमची गेलीच आमकां तस महाराजा सांतिकचे ना जाले कसन जाले म्हळ्यार श्रीनिवास भट्टू सुब्राय भटालान तुम्ही पळोवन आसता तागे ल्हान श्रीनिवास भट स्वाम्याली आमगेले येयले जाताक न्ही आसम सुकृतेन स्वाम्या दाखयना निमगीन पण आमकां स्वाम्याल निमगीन खंय आमकां हें न्ही जायना इथे आमी सायंटिस्ट जमचे ते तुकून जायना आमी आनी तुका येना ती स्वामी जमच्या तयार ना ती आनी स्वाम्याक भारी प्रीत मिंगल्यार दत्तू म्हूण आसा तो आतां बर्मा दसके मिलिटरीन ती तिकीची ताका बरें न्ही अरे जामका जाल्यार स्वाम्याल अनुग्रह शुरवे जामका स्वाम्याल अनुग्रह ना जाल्यार जात तुवें कशें न्यायची जायत मागीर स्वाम्यांनी श्रीनिवास भट्टाली तेच सांगीन स्वाम्याक देवाल इच्छा इतकी आसा ते आनी म्हालगड्यान अनुग्रह कसो की जाल्यार आमी जायत हेच वेळेर हें सुकृतेन स्वाम्याक कळ्ळें तांणी जायना ती राजा न्ही पळयना आमगेल स्वामी जामका सुकृतेन स्वाम्यान आमगेल स्वाम्यान बी सुकृतेन स्वाम्याक पळय न्ही सुकृतेन स्वाम्यान बी आमगेल स्वाम्याक पळय फुडें हे वेळेर जाताक बरान पळोवंक हेच वेळेर तारण आमगेल स्वाम्याक आश्रम जेंचे तारण नाम संवत्सर ताजे फुडेची कोणकी जाताक पळोव न्हू स्वामी आनी आमचे संवत्सर म्हळ्यार स्वाम्या मस्त कश्टाचे संवत्सर स्वामी बाबा बिल्ले आनीक जाताक दाखयन आनेकल्या दाखयन ज्योतिशी काय ना स्वामी तुम्ही येद्दोळ वर्क्यान कसन कष्ट भोगल्या की ते म्हळ्यार स्वाम्यांनी आश्रम जाल्ले दिवस दुखून दुःख भोगिले दुडवान जाव्यात केसान जाव्यात नरसमाजाच्या अन्यतरान जाव्यात दुःखच येद्दोळ वर्क्यान असे नसमो ते सर्वे तकून तारण आमचे सर्वान तकून तारण करचे धाडटोमचे हेच वेळेर तो शिष्य स्विकारू आमकां हेच शिष्य जावंका नित्य स्वाम्यांनी ती केलें म्हळ्यार सुकृतेन स्वाम्यांनी हेच जावंका आमगेल वेदव्यासाक सान वेदव्यास उत्सवाच्यो सालिग्रामा मुर्ती ती ताका नित्य सुद्दां अभिषेक करूं सुरू केलो हांगा मागीर हें केल्लें नित्य केल्या जायत म्हूण सांगचे वर्क्यान
अशी नाही तर तातूंत इथे साळीग्रामां काळी नव ती साळीग्रामा मूर्ती नव ताका ते दूध अभिषेक केला भारी चंद नित्य अभिषेक कोण जायत म्हूण सांगचे वरान स्वाम्यान केले मागीर जालें ना स्वाम्यान पुरा भोंवन येयले तीर्थ क्षेत्र मागीर मुळकीन पामचन रात्री खंय त्या वेळेर येंत रांदतल चिमणेचे लाट स्वाम्यांनी आमगेल स्वाम्यांनी ते वेळेर ताच्या फुडें पळयली इथे आमगेल्यार आमगेल स्वाम्यान जामचे फुडें सुकृदेन स्वामी केरळान चमकले ताचे फुडें वच्ची ताचे फुडें चमकले मागीर वच्चे मागीर वता ती आमगेल स्वाम्याल ओट्टू 1948 कोचींत तर कोची जवळ रयाल धीन तो लयले स्वाम्यांनी रयाल नेमका देवळान स्वाम्यान सांगिनी ते म्हण देवस्थानाच्या सुकृदेन स्वाम्यांनी आम्ही महाजनान जेवणाच जाल्यार आमी येता ती रयाल धीन सुचना मेना आनी वचून रयाल सांगिना मागीर स्वाम्यान हेमचे ना रयान सोडून दिली आ स्वाम्या असो सांगीन तत्व मागीर स्वाम्यान वच्चे न्ही मागीर तो वच्चे स्वाम्यान ते अंतुतल्यान पळयना आयचे म्हण की व्हिडिओ आसवे फोटो आसवे ना जाल्यार इथे ते इंटरनेट आसवे ना इंटरनेट आमगेले सान बरा येरी ना मात ते वेळेर स्वाम्यान पळोवचे शुरवेक थवळी स्वाम्याल मन दिसन खंय बा हे स्वामी आमगेले उद्धारक जातले शुरवे पळोवचे मागीर सांगीन मो ते तारण खंयचेच केले रे आमगेले स्वामी सुकृदेन स्वाम्याल ओट्टू आसा म्हळ्यार स्वाम्याक भारी संतोष कय कितलो संतोष म्हळ्यार तितलो संतोष स्वाम्यांनी शुरवे आमगेले स्वाम्याक विद्याभ्यासा पेटयलो नांगा खंय तुगेले बेंगलोराक जाल्ले मागीर हुबली येयले ते मिरजा मागीर बॉम्बे तुका वापस येयले स्वाम्यान एक मिटींग आपयलें त्या मिटिंगाक सांगीन की कारकळां करचें म्हूण जालें आमगेलें हें आसना पाठशाला जालें नित्य सुकृदेन स्वाम्यान मुळकींत आसूचें आमगेल्या स्वाम्यांनी हांगा आसचें खंय कारकळाक नित्य स्वाम्यान पत्र बरोवंक आमगेल्या स्वाम्याक सुकृदेन स्वाम्याक कांय ना आम्ही सौख्य सती चांगल्यान विद्याभ्यास जाता स्वाम्यान अनुग्रह जा आमकां इतलें बरोवचें आनी कसं बरोवचें ना आमकां आयकोत ना आमी एक बरोवचें आसना तांचो आमकां आयकोत ना आमी बरोवचें आसूचें न्ही तें म्हळ्यार स्वामी आमी बरयल्लें हांवें तें चूक जेल्लें जाल्यार क्षमापण करता आमी बरोवचें आसना एक पण स्वामी सांगता ती आमी बरोवचें आसना तशी आमकां आयकोत ना स्वाम्याक आयकोत ना स्वाम्यान पत्र बरोवंक अशी उतलें बरोवचें एक दिवस इतलें जाल्लें म्हळ्यार हें पत्र पंचाक वेळ तांकां सगळी पोस्टाल हाजायली सुकृदेन स्वाम्यान दोन पत्र इत्याद तुमी पत्र बरयली म्हूण पुरसत ना हांवें म्हळ्यार तशी प्रीती सुकृदेन स्वाम्याक आमगेल्या स्वाम्याचेर इत्या त्या स्वाम्यान उत्तर सुकृदेन स्वाम्यांनी इथे आमकां दिल्लेलें समज सुकृत कोरून संपादन कोरून सगळे दिवन आमगेल्या समाजाक दिलेले स्वामी आमगेल्या स्वाम्यांनी ती करणी आतां निमगी ना कसन करणी आज इथं हॉस्टेल सिस्टम ते स्कॉलरशिप हें तें न्ही म्हूण 1956 आंतूची काशीमठ वेलफेअर फंड कसं नाही आणि स्वाम्यान करचे विषय बी तो स्वाम्यान खंयचे स्वाम्यान डायरेक्ट करनी दुसऱ्याक रान करूनचे आमी स्वाम्यान एक तत्वित आमी धर्म सांगचे आसतना धर्म मात्र सांगचे ते वरलेले विषय समाजाच्यान करका आम्ही नाही आम्ही करचे व्यवहार करू असे नाही आसतना बोनेन स्वाम्यांनी दुड्डू हाताना पडप ना आसीन खंय
एक पंत जाल्ली की तातूंत कसन की लेखपत्र आसा संस्थाना तो वेस्ट समजानाच्या ते विंगड ते नाही सांगिन पत्र असेन ते आसता न्हू बॅलन्स शीट सरी ट्रायल बॅलन्स ते ट्रायल बॅलन्स हातूंत ते जाल्ले हिंगले ते असेल ದುಡ್ಡು कोणाकी मेजू दिल्लेले त्यांतू असेल ದುಡ್ಡು नी अंतू असेल ದುಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ एकल्या कापेलो वर्देन फामेन तूरेगाळले निमीन वई अने कळे शिकळंगी सांगेन तत्व की करत ना आमगेल स्वाम्याल काला आता मी स्थाना वचन पेटे बीग आदस्ता तो पेटे बीग आदवरा आमगेल स्वाम्याल काला भितर अंतू वरचे इत्याक देवा कुडा ताजे पुढे ते वेना इत्या मेलारी सुकृतेन स्वाम्या काला की अपवाद येलो मेलारी ते व्यवहार करची नाही म्हण आमगेल मठाचे धर्म करचे हे आमगेल स्वाम्यान धरलेलं होड तत्व आता मी सांगेन कोडे इलेले कोडे एक व्यक्ती इली स्वाम्यान तुगेल व्याहार कसोल रे हा तू कसल अस कश चलत रे ते निमगी तली त्या कमला ते तगेले सौख्यान असो काम कोणाले एक पुत्ताले कोणाई हा तुगेल व्यवहार कितलो तुगेल बॅलन्स शीट कितले ना खंडित निमगनी बरो जावन आसता मरे हा कसं व्याप्ती रे म्हणजे जालें ते सब्जेक्ट क्लोज इत्या आमी धर्म सांगचे वरलाल विशय समाजाच्यान करचे समाजाक प्रेरणा दिवचे स्वाम्यानी ते कितलकी केले ना सर स्वाम्यान एक गांवांत आता आमगेल बेंगलोर मोठो आसा तुमकां आजी स्वल्पपणी कोलच्या बरो स्वाम्यान कितें म्हूण निमगेन थंय टॉट भाडता मस्तून जालें ज्वेलरी स्वाम्यान ती केलें तांतूल एक व्हड अंशू आमगेल समाजाचेर उडोवंक ताका विंगडा एक ट्रस्ट केलें आनी तूं लयलें तातूंत वता ते ट्रस्टान कोरका दैसरांत बाळकेश्वरान गंजेंच इत्या स्वाम्यान खंयचेय व्यवहार करनी दिव्यात आनी आमगेल स्वाम्यांनी तांगेल नांवार खंयचे संस्थो आरांबिल्लो की ना इत्या सर्वे गुरुले तीत सेवा स्वाम्यान मस्त खंयच्यो विशय कोर्ण तेन्ना आज आमी दक्षिणा कशें आज आमकां आंगेमच्याक तातूंत पळया स्वाम्यान मुक्त जालो आमकां थंडी मला भय्य आमी थंडे वेळेर हांगा समज सांगला हरिद्वाराक कोणें येवची ना थंडे वेळेर स्वाम्यांनी ती केलें तेच वेळेर स्वामी मुक्त जाली ना तुमी ते वेळेर जाल्यार हरिद्वार येवका हे उत्प्रेक्षा उत्प्रेश म्हणून एक अलंकार आसा साहित्यात इत्या ना तुमी हरिद्वारांत नित्यमचे तशें जावका इत्या तसन क्षेत्र पळया नाजाल्यार नोव्हेंबर नंतर मागीर आमची प्रतिश्ठा वर्तन हांगा जनपदांनी आतां तशें ना आतां इत्या येवका पळोवची तशी स्वाम्याक आनी स्वाम्या जाल्यार खुशी म्हळ्यार थंडी थंडी आयले म्हळ्यार खुशीच इत्या म्हळ्यार मनशा जावंक जाल्यार पुरा रस्त्याक पुरा वेवस्था तुजे थंडेंत आमी भिवन काडचे कसरे भिवचे गती ना थंडेक शेक्या भिमका पण थंडी भिमच्या गती ना जाल्यार ताका जावंक वेवस्था करका दिलेची आनी एक इतें आमकां थंडी म्हूण सांगून 5 स्वेटर घाल्यार थंडी येतली ना थंडी ना 2 स्वेटर घाल्यार ओके जालें मानसिकता असो आमी विशयांतर गेले न्हय आमकां दक्षिणाक आशिल्ले उत्तर हाडचे तशें केले ना आज आमी खंयचेय प्रकाराचेर फुडे देव धर्म मस्त न्हय आज आमगेली मस्त उणें पुरसती ना पुरसत ना न्हय पुरसती करचे न्हू आमी जाल्यार थोडेपणी थंय आशिल्ल्यांक हांगा येवन आमी थोडेपणी मन घालचे तशें केलें ना हे पुण्यक्षेत्रांत ना जाल्यार कोण येता न्हय आमी येता आनी खंयपणी काशींत नाल्यार उत्तराखंडांत देवभूमी सगळे हिमालय हिमालय खंय आसत देवभूमीची म्हूण शास्त्र सांगता
आज आम्ही थंय दुखून हांगा येयली कितल पुण्य आमकां मात्र बाय पुण्य आमगेल मालगड्यांक पुण्य दिवचे तशें केलां स्वाम्यांनी कारण कितें गंगा स्नान करून आज आमी गंगे बुड्डून नेमचे म्हणचे हांगा आसतुचे ना मेगलो एक मनीस येयलो स्वामी आमी गंगे बुड्डून येता चातुर्मासा वेळेर कंडना धरे पावस हांगा ते दुस काही पावस ना ताका बुड्डू का जायनी तुतल पावस बुड्डून येता सांगीन द बुड्डू जायनी न्हय गगनात घाम गदाय ती गंगा गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानां शतान्नपि गंग म्हणून एक नामस्मरण केल्या रीची योजनानां शतानी योजनाचे शतक है कितुलकी योजना एक योजना मला कितुलकी 1000 कितुलकी 100 किलोमीटर तिकीत असो ते म्हण गंग म्हणून नामस्मरण केल्या रीची आमगेल कितुलकी जन्म जन्मांतर आम पाप वत कै देवबरान ते गंगेक पांय पडू कितले ते भगीरथान कितले प्रयत्न करून ती काढलेली भगीरथाल धुव म्हणून नाम घेतलं नाही भागीरथी जन्नोल धुव म्हणून सांगून जान्हवी म्हणून नाम घेतलं तसल ते जान्हवी म्हणून नाम सांगिल्ल्यार आमगे पाप दूर करचे ते ताजे हे गावांत आता काशी बिंदू माधवसच्या बरो देवू विश्वनाथसच्या बरो हांगा देवू हे गंगेक हांगा देवानी कोण येना मानसा देवी वनसा देवी आत्ता केले ना हांगा देव म्हटल्यार गंगाच मात्र गंगेक आता केलो स्मार्त सती केलो वैष्णव सती आम्ही नाही माद्दो नाही महादेवा पांय पडना केलो स्मार्त सतत आणि विष्णू म्हणून नाम करना केलो शाक्त सयन दोन्ही करना जेले गंगेक कोण की सनातन धर्मात विश्वास दवरते सनातन धर्म अंग सर्वे स्मार्त वैष्णव बुरा जल स्मार्त गंग म्हणून सांगचे तंतु स्मार्तूय ना वैष्णवूय ना शाक्तय ना गणपती ना सौरमान ना त्यांनी सर्वे गंगे पांय पडता ते गंगे प्रधान देव जावन आराधन करचे हरिद्वारांत तसल ते हरिद्वारांत मात्र आम्ही ब्राह्मण सर्वे ब्राह्मणांक मूल पुरुष कोण एकच सप्तर्षी तंतु पंच द्रविडस्य पुरो पंच गौडीयस्य पुरो तंक मूल कोण म्हळ्यार वसिष्ठादि ऋषी सप्तर्षी भरद्वाजादि सप्तर्षी तंगेले क्षेत्रांत थंय दुखून हांगा आणू आमकां गंगा स्नान करून आमकां पुनीत केले आमगेले मलगड्यांक कारण ते बुड्डूचे न्हय आमी गंगेत स्नान करचे गंगेत नमचें कशें ना आमकां मन नालकताय खंय आमगेले मलगडे पित्र लोकांत आशिल्ले हो मिगेल नात्रकी पोंतुर्की तीर्थक्षेत्रां वता तीर्थक्षेत्रांक गेले नंतर स्नान करता ते स्नान केल्या नंतर म्हाका पुनीत करता ते खातीर तो स्नान करचे ना संकल्प पुरा तर्पण पुरा दिन आजी कसन करताय म्हणून कळना आमी उरले राही तंतू आजी गंगे हरिद्वारात तशी करून दिले आजी कितकी लोक येता हरिद्वारांत कितकी लोक आमगेले लोक येता जाल्यार देवा मुखार पांय पडचे म्हळ्यार 1% आसो 99% ना म्हूण सांगुयात हांगे आमचे भोमच्याक आमगेले स्वाम्यान केलें ना सांगिना ते खातीर केलें नाहीये हे उपासने खातीरय केलें ना देवाल दये पात्र जे आमकां म्हूण केलें नाहीये आज आमी आमचे बद्री वता ती पेर आमी हांगा आगदाना 10 दिसांक 8 दिसांक पेर दशमानोत्सवा दिवस येयले वळेरी हाच्या फुडें पळयना पयलीं स्पश्ट पळयना कोणेय एक वस्त्र कसल वस्त्र घालका म्हणत घालका जाल्यार अवस्थ बावली मग दोरक्यांक देवा पांय पडू का अशी आसूं का हे खातीर स्वाम्यान केलें न्ही हे पयलीं निमगी आजी निमगी जाता आमी
आणि गे निमगी तरी करणी जाल्यार आम्ही पळयलें आसा आतां न्हय 2002 गंगेन नाव न्हू तशीच ते कसांकीच वस्त्र ते घाल्ले न्ही तशी बुड्डले आनी ते घेव न्हू देवा बापाय फुडें येता ती व्हरले तशी आमगेली देवा मुखारी थंय ते प्रदर्शन दोरकेच आज आमी स्वाम्यांनी आतां सांगीन वय दुसरे ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯ आमगेल कितली सांगचे तेंची तुम्ही हरिद्वारान तसो एक मोठ केला मू आमगेल सांगितलें नासता न्ही कोण ते विद्वांसांनी सगळं आमकां स्वामी आमकां एक 2 दिवस राबून पळया 3 दिवस राबूक तुम्ही रूम दिताय वे आमकां एक अनुष्ठान कोरका थंय बेसून आमकां सिक्कोमचे असेल रामाचार म्हूण आसा तो ताका तो ताका वतना तो हांगा येयलोलो आमगेला सिक्कोम जाय आमचे फुडें तो येयलो न्ही हांगा पळयलें तो मध्वाश्रमान राबिल्लो मध्वाश्रमान राबून हांगा येयलो हांगा आमच्यान आख्खा जांग दिसना तो खोड म्हूण आमगेल्या कोणाक घालता आमकां काय करता ना तो चमकल गे हांगा कोणाक घेवची नेमगी ना म्हाका एक 4 दिवस एक वार हांगा राबून म्हाका अनुष्ठान करूं एक दितवे जाल्यार कोण म्हूण सांगून जाल्यार आमी कशें दिवचें जायना स्वामी आज तस्सल एक मठ हा तू तशी असेल एक मोठ मंदिर स्वामी तांकां आम सिक्कोमचे आयला नाम गाण सांगता तेमी तितून श्रेष्ठ जावन असेल क्षेत्र हें स्वाम्यान तस्सल एक श्रेष्ठ जावन असेल गांवांत आमकां सर्वे ह्या सप्तऋषींक पुरा वेदाचार्य म्हणटा तांकां वेद दिलेलो तेन्ना सांगितलें गुरुनाम गुरु हो ताका वेदव्यासा प्रतिष्ठापन करून दिले स्वाम्यांनी आमगेल सर्वे जन्म जन्मांतरांक करचे सर्व पापय दूर करचे एक गंगा आणि ज्ञान दिवचे वेदव्यास ते वेदव्यास ही गंगा म्हूण कोण म्हूण सांगचे आमगेल स्वामी गुरुनाम म्हणलेलें गुरू काही वृंदा येवे आसा देवूय आसा गुरु आसूचे एकच हांगा मात्र आमगेल मठांक खंय प्रधान वेदव्यास कृष्ण हांगाच्या पुरो खंय कल्पीत ते अर्थ जाल्यार गुरु नाम गुरु आसूचे गुरु आसूचे एकच हांगा इत्या स्वाम्यान ह्यो मोठ केल्लो मात्र न्हय एक आश्रमा रितीर इत्या आमगेल सनातन रिती संस्कारा प्रमाण जावन सुका हांवें मन हांगा कशी की हांगा केलें हांगा कसले वस्तू काडटाय की हांगा जालो वस्तू काडचे दिसचे आमकां आश्रमान फुडें आयकीन नासच्या पुरो तें आमकां ते खातीर ताका नाल्यार खंयचेच आसवे नाल्यार हरिद्वार काशी मठ म्हूण कोणी आयकिना की ना नाल्यार नागपूर काशी मठ नाशिक काशी मठ वाळकेश्वर काशी मठ स्वाम्यांनी ती गेले हांगा तें न्हय व्यासाश्रम कारण कितें देवाल आश्रम आमी तशी आसूं का तशी करून दिलें आनी स्वाम्याल मन नांत येयलें की हांगा मुक्त जावंगा इत्या गंगेचेर आमी सांगिना यो ब्रुयात गंगा म्हूण नामस्मरण केल्यार जाता आनी एक इतलेच व्हड एक क्षेत्रांत मायानगरी म्हूण सप्तऋषी सप्तनगरीन तुले प्रधान नगरी हांगा मुक्त जावंगा स्वाम्याक देवान ती इच्छा कशी हांगा देखून स्वामी असेल चातुर्मासा वेळेर मागीर स्वाम्याक आरोग्याक चिकित्से खातीर बॉम्बे गेलेली तातूंत आमी कितले रीण जावन सुका मात स्वामी आली कितले रीण भावेश ना समाजाक तुम्ही नाही आम्ही जाल्यार वा युक्ती इतकी करचें डॉक्टर्सांनी आमी एक तीर्मान काडला कोणाली सांगनी आमकां मागीर स्वाम्या दर्शन करचें वाशयेर लेबली मागीर वाळकेश्वरा वचचें कोणाली सांगनी इतकी करता ती ना आमी वाळकेश्वरा वचून सांगताय रे मागीर चिटी काडली चिटी बरयली 3-4 चीटी हांगा राबचे की स्वाम्याक हरिद्वाराक व्हरका 5 चीटी काडली
जीवनांतली इच्छे परिपूर्ण जमचे तशी जाम का म्हूण श्रद्धा भक्तीपूर्वक येवन देवाल की स्वाम्याल की सेवा केल्या ती हे दिसाक विशेष जाम विशेषय ते म्हूण वेदव्यासाक अभिषेक कित्या सुकृतेन स्वाम्यान मुक्त जमचे आनीक कशी म्हळ्यार हांवें फाम्याल मनान दिसना व्हड देवाक अभिषेक कोरका ते वेळेरी एकल्यान मठांत आसले आसता न्हू स्वामी तशी ती देवा काडू जायना जाय तरी आमी देवाल नेमकिता ती जाल न्हू फाम्यांनी चीट गेली देवा मुखार देवान जायत मागीर ते देवा अभिषेक मात्र न्हय देवाक गरुडा बेसवंक काम कारण कितें सुकृतेन स्वाम्यांनी कश्टकान गरुड केलेलो स्वाम्या रीण आशिल्लें ते रीण सर्वे सोडचें आनी मागीर कोच्चीन तूं बंगरा गरुड आसा मठांत तूं एक बंगरा गरुड जाम काम मागीर पुराचे जे कशें लिसाचे दुड्ड वेमचारां बिल ते व्हरले पुरा दिनचें आशिल्लें दुड्ड पुरा दिन जालो व्हरलो शुरवे केलें आमगेले देवान वाहनाचेर बसका बंगरा गरुडाचेर कित्या देवाक श्रेष्ठ वाहन म्हळ्यार गरुड गरुड वाहनाय नमः म्हणून सांगचे कोणें हनुमंत वाहनाय अशी सांगच्या पुरो ती देवान केदनाय सुचे गरुडान तातूंय श्रेष्ठ वस्तू ते भंगार आमकां पुरा भंगार म्हळ्यार अग्नी म्हूण सांगता ती अग्नी समान म्हूण सांगता ती अग्नी म्हळ्यार पुनीत करता तसल ते भंगरा गरुडाचेर बेसोवंक का म्हण तुजो स्वाम्यान केलें तेंची हांगा सुच्यान आमी मनाले आमी काय थंय काय देवाल काय हें कर न्ही और स्वाम्यान केल्या आमी करचें इत्या हे सगळे समाजा उद्धार केलेलो आज आमगेल्या समाजाक एक नांव हाडचें तशें केलें स्वाम्यांनी आज आमी आसता ती म्हंगेले न्ही इत्या सगळ्या पुरा कडेन गौरव धवळ संगीन थंय वचना हांगा वचना पुरा एक एक गांवांत गांवांत तशी स्वाम्यान दिल्या त्या स्वाम्याल एक विशेष दय आमकां इतिहास स्वाम्याल एक सेवा करून स्वाम्याल पुण्यतिथीचें आराधन करून समाजाक विशेष अनुग्रह करता म्हूण आज देवाक अभिषेकी तशीची गरुडाक अभिषेक वाहना पुजकी इत्यादी सर्वे जाल्लेले आसा तशी वृंदावनान जाल्ले विशेष अभिषेक इत्यादी सर्वे जाल्लेले आसा वेदव्यासा जाल्लेले आसा देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशी सर्वे गुरु परंपरेच्यान तातूंत विशेष जावन आमगेल्या स्वाम्याल महाचैतन्यांनी केल्ले सेवा स्विकार करून सगळे समाजाक बरेपण करचे तशी मात्र न्हय समाजाक खंयच्या रुपार कंठ केले नसकी नाजाल्यार आमगेल्या स्वाम्याक मनांत कसकर रुपार दुख्खा कारणीभूत जाले नसकी ते सर्वे देवान दूर करून विशेष जावन समाजांत विशेष प्रीती ऐक्यमत्य वृद्धी करून स्वाम्याल मनांत खंयच्या रुपार इच्छा आसकी ती इच्छा परिपूर्ण करून तातूंय समाजाक बरेपण जमचे तशी समाजाक विशेष कीर्ती आनी केजलरी स्थान मान गौरव वृद्धी करचे तशी देवान अनुग्रह करता म्हूण देवाली तशी स्वाम्याल महाचैतन्यान प्रार्थना करून रबयतात
स्मरण आम्ही करूया गुरु गेले स्मरण आम्ही करूया स्मरण आम्ही करूया गुरु गेले स्मरण आम्ही करूया गुरु सुधींद्राले भजन कोनु गुरु सुधींद्राले भजन कोनु स्मरण नमन कोनु धन्य जाऊया स्मरण नमन कोनु धन्य जाऊया स्मरण आम्ही करूया गुरु गेले स्मरण आम्ही करूया हजार नक्षत्र ते आकाशारी गुरु गेले दिव्य उज्वाडू समाजारी हजार नक्षत्र ते आकाशारी गुरु गेले दिव्य उज्वाडू समाजारी गुरु चरण धोरिया मी गुरु स्मरण करूया गुरु चरण धोरिया मी गुरु स्मरण करूया श्री वेद व्यासाले 30,000 रुपये चांद पामारी श्री वेद शिल्काची व्यासाले स्मरण आम्ही 5,999 नंदकुमार कुर्वा 7,000 हरिगंडिगे रघुवीर भंडारी 10,000 वगळी का मस्त वेळ झालेला सज्जनांक 10,000 रघुवीर भंडारी एक वार 10,000 रघुवीर भंडारी 2 वार 1,000 नारायणाचार्य 1,000 नारायणाचार्य 1,000 नारायणाचार्य एक वार 1,000 नारायणाचार्य 2 वार 1,000 नारायणाचार्य 3 वार मुखार होता आणि ते ऑफिसात दूध रमेश मोठाकडे मोबाईल बोलून घे दूध घेऊन असता दूध घेऊन घेते नारायणाचार्य पाऊस दूध होता दोन्ही घ्या अनेक लायक तशीची बनारसाचे सिल्काची प्युअर सिल्काची पामारी 28,000 रुपये सुंदरताची 28,000 रुपये 28,000 रुपये 5,000 रुपये रघुवीर भंडारी 5,000 सुरेश पाड़ेगा 6,000 सुरेश पाड़ेगा एक बार 6,000 सुरेश पाड़ेगा 2 बार 6,000 सुरेश पाड़ेगा 3 बार मुकरेगा 6,000 सेकंड है सुरेश पाड़ेगा कौन मुकरेगा दामानी बोलून गए जय माता वृंदावन निसले आता 28,000 रुपये तुम्ही सुरू करता 28,000 5,000 प्रकाश मोबाईल दिल्ली 5,000 वृंदावन झालेलं आहे वस्त्र
5,000 रुपये एक वार, 5,000 रुपये 2 वार, 5,000 रुपये 3 वार. घ्या. गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान, गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन. गुरु वृंदावन, गुरु वृंदावन, गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन. व्यास सन्निधे वायुनंदन, व्यास सन्निधे वायुनंदन, गुरु पवमान विश्ववंदन, गुरु पवमान विश्ववंदन, व्यास सन्निधे वायुनंदन. व्यास सन्निधे वायुनंदन, गुरु पवमान विश्ववंदन, श्री सुधींद्र सद्गुरु निरंजन, श्री सुधींद्र सद्गुरु निरंजन, शरणागत जन दुख भंजन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन, जीवन संजीवन.
पुरी सदन सद्गुरु चिदन परम पावन गुरु वृंदावन परम पावन गुरु वृंदावन शांति समाधान आनंद घन शांति समाधान आनंद घन गुरु कृपे न मिलता गुरु कृपे न मिलता श्री हरि दर्शन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन दर्शन मात्रन गुरु वृंदावन दर्शन मात्रन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन